दुसऱ्याक बुजवण दिवप, दुसऱ्याच्या गरजांक पावप, दुसऱ्याक आदार करप, दुसऱ्याचे कश्ट आपले करप, हें भुरगें आयज आमकां एक लिसांव दिता. आयज हें भुरगें आमकां जायतो संदेश हे आपल्या जिवितांतल्यान ते आमकां दिवंक सोदता. आनी आमी सगळीं घरा वेतना हे भुरग्याची आमी देख घेवया. सदांच आमी दुसऱ्याचे वळखून घेवंक आमच्यांनी कांयच करूंक जायना, व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू करूंक जायनात, पूण आमकां एक मोगाची वेंग जे आयज सगळीं भाव भयण्यो आशेतात हे आमच्यांनी दिवंक जाता. आनी आयचो विशय तोच जावन आसा. आनी आयचें शिव वर्तमानांत तेंच आमकां सांगता. जेजू आमकां सांगता, तुमी सगळीं कोस कोत्तात, वज्याच्या भाराखाल आसात, ती म्हजी शिंयात, हांव तुमकां समाधान कोत्तलो. काय बरी ही जेजूची उतरां एक आमंत्रण कशें, एक इन्विटेशन कशें आमच्या जिवितांत. आनी हें आमंत्रण आयज जेजू आमकां 2 उतरां सांगता. तुमी कोस कोत्तात, चेपलोल्या भारार आसात, ती म्हजी शिंयात.